नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमचे येवकार. आयज आमी आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात आनी ताका लागून आमचे पुराय देशभरूच न्ही वेगवेगळ्या जगातल्या वेगवेगळ्या सेंटरांनी सुद्दां आज योगाच्यो कार्यावळी जाल्यात आनी ह्याच निमतान आमी चर्चा करपाक आज आमच्यो जे आपयल्यात ते आमचे MES हायर सेकंडरीचे आदले प्राचार्य आनीक मडगांवां अंबिका योग कुटीर म्हणून जे योगा खातीर काम करपी संस्था आसा ताचे उपाध्यक्ष आनी पीस एंड ब्लीस ही संघटना योग आनी बाकीचे आमचे ल्हान भुरगे किंवा युथाक फुडें काडपाक पावता त्या संघटनेचे अध्यक्ष विश्वनाथ बाब स्वार येवकार तुका. आनीक सगळ्याक पयलीं तुका आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची परबी. म्हाका सांग आयचे सिच्युएशन पळयल्यार तुका आज जेन्ना आमी हो योग दीस म्हणटा तेन्ना तुका कितें दिसता? सगळ्यात पयलीं तुकाय बी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची परबी. आनी तुवें जो प्रश्न केला म्हाका की आज हो आमी जो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस मनयतात खरी बरी गजाल. नरेंद्र भाई मोदीन 2014 ह्या वर्सा एक आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाक आमचे युएनांतल्यान जवळ जवळ 172 लोकांनी आमकां रेजोल्युशन पास करपाक ते मदत केलें. आनी त्या खातीर हो आंतरराष्ट्रीय योगा दिन हो गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे हो आतां 11वो आंतरराष्ट्रीय योगा दिन. आनी त्या खातीर लोकां मदीं खूब अवेरनेस जाला. फक्त भारतांत न्हय, कारण हे भारतांत हो योगा हो भारतांतलो, भारतांत जल्मला. तशेंच ते आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर हो योगा पावला आनी प्रत्येका मदीं योगा बद्दल खूब म्हळ्यार खूब अवेरनेस जाल्ली आसा. म्हाका तेंच तुका हो जेन्ना आमचो आंतरराष्ट्रीय योगा दीस सुरू आमचो स्टार्ट केलो एक 10 वर्सां पयलीं केलो. ताच्या फाटल्यान जर 10 वर्सांची फाटली गोंयची परिस्थिती आनी 10 वर्सांची उपरांतची गोंयची परिस्थिती हातूंत कितें तुका फरक बी दिसता? कशें दिसता? लोकां मदीं अवेरनेस वाडला, लोकां मदीं रुची वाडल्या, कितें? 10 वर्सां पयलींची परिस्थिती म्हळ्यार 10 वर्सां तशी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया तशी एक्टीव नाशिल्ली 10 वर्सां पयलीं. सो तेन्ना आमी एक ल्हान प्रेस नोट दिवन आमी लोकांक आपयताले. आनी गोंयांत म्हाका सांगपाक अभिमान भोगता की अंबिका योग कुटीर हे पायोनियर्स इन गोवा टू ब्रिंग आमचे योगा हो गोंयांत हाडपाक. अंबिका योग कुटीर आमची ठाणा ब्रांच आसा. सो अंबिका योग कुटिरान आमकां हें सगळ्यांक तयार केलें. आनी त्या वेळची परिस्थिती म्हळ्यार त्या वेळार एक थोडेच अशे लोक योगा कडेन येताले जे जाण जाल्ले किंवा जे लिटरेट क्लास आशिल्ली अशीच योगा कडेन येताली. कारण तशी पब्लिसिटी ती जायनाशिल्ली, ती थोडक्यान जाताली. पण आतां कितें जालां की इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आयिल्ल्या कारणान ह्या योगा बद्दल अफाट म्हळ्यार अफाट प्रसिद्धी जाल्या. आनी त्या खातीर आनी तशेंच अळम्या भशेन योगाच्यो इन्स्टिट्यूशन वाडल्यात. आनी त्या खातीर खूब लोक खंय ना खंय तरी योगा कडेन कनेक्टेड जाता. कारण तांकां खबर आसा योगा जर करत जाल्यार तुका मन शांती मेळटा, मेंटल पीस मेळटा, फिजिकली तूं बरो उरता, तशेंच इमोशनली तूं बरो उरता आनी स्पिरिच्युअली तूं बरो उरता. म्हणजे सगळे बेनिफीट हातूंत योगा मेळटा. आनी त्या खातीर आतां कितलेशेच लोक हांगा योगा कडेन वळपाक पावल्यात. पण सुशांत म्हाका एक वायट दिसता की आमचे कडेन हांवें आतां जवळ जवळ 10,000 वयर लोकांक योगा शिकयलो. कारण हांव जवळ जवळ 26 ते 27 वर्सां निशुल्क योगा आमी अंबिका योग कुटीर हांगा शिकयतात. तशेंच पीस एंड ब्लीस असोसिएशनाकूय आमी शिकयतात. म्हाका अशें अनुभव पावले की लोक हांगा आमचे कडेन ते दुयेंसां घेवन येतात. ओके, कितें जर दुयेंस जालो काय आमचे कडेन येता. डायबिटीस जालो, आतां कितें करप? योगा हो जर प्रिवेंटीव, चडशे प्रिवेंटीव, पण जर जालो जाल्यार सुद्दां योगा कॅन हेल्प अशें म्हणटा तशें डायबिटीसाक किंवा बाकी सगळ्याक. पण म्हाका एक वायट दिसता म्हणजे हांगा तरूण पिढी येना. तरूण पिढी येवपा खातीर आमी कितें तरी करूं जाय. ते अट्रॅक्ट जायना. एक्झॅक्टली तेच म्हजो प्रश्न आशिल्लो. आज तुमी जेन्ना आमच्या BPS क्लबा खातीर तुमच्या हातूंतल्यान एक कार्यक्रम बरोबर BPS क्लबान केल्लो, कितले लोक आशिल्ले आनी एज ग्रूप कसो आशिल्लो, कितें आशिल्लो? BPSान जवळ जवळ 200च्या वयर लोक आशिल्ले. आनी तरणाटे म्हाका दिसता भितरले हार्डली एक 10 किंवा 12 जाण तरणाटे आसतले. जे चडशे आशिल्ले ते सिनियर सिटीजन आशिल्ले. ओके. सो हेंच आमकां वायट दिसता की हांगा योगान तरणाट्यान येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी प्रेसार नोट दिल्ले, सगळ्यांक अपील केल्लें, तरी आसतना एक तरणाटो हांगा पावलो ना. आनीक
चडशे हांगा एक मिडल एज आनी सिनियर सिटीजन म्हाका एक सांग, जर हे करपाक जाय जाल्यार आमी आतां हाका टार्गेट करतले जाल्यार एक स्कुलां तातूंत टार्गेट करपाक जाय. गव्हर्मेंट फाटले आतां म्हणजे 11वो योग दीस आनी प्रत्येक हातूंत फाटले 10 वर्सां जे आमचे खंयच्याय एक्टिविटीज किंवा खंयच्याय वावराची जर मूळ हे जर खंय मेळटा जाल्यार ते आमच्या शाळांनी मेळटा. बरोबर, शाळांनी मेळटा. सो योगा आमी 11 वर्सां जर करतात जाल्यार अजून तो शाळा मेळून कित्याक पावना? सुशांत, तुजो प्रश्न बरो आसा, कारण हांवूय बी हायर सेकंडरीचो प्रिंसिपल आशिल्लो आनी हातूंत जो फिजिकल एज्युकेशन जो डायरेक्टर आसा, सो तो फिजिकल एज्युकेशन डायरेक्टरान ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन योगा तांणी कंटिन्यू करूं जाय. पण जेन्ना इंटरनॅशनल योगा डे लागीं पावता तेन्नाच हे सगळे जाण तयारीक लागता. म्हणजे थ्रू आवट इयर 365 डेज एक्चुअली ते जावूं जाय, पण ते जावं शकना कारण तांकांय बी ड्युटीज दिल्ले आसा. 24 hours तांकां 24 वर्किंग अवर्स तांकां आसता. तांगेलो 45 मिनिट्साचो एक पिरियड, 24 पिरियड्स तांकां दिल्ले आसता. सो तातूंत तांकां वेगवेगळ्यो अशे एक्टिविटी वांटून दिल्ले आसा. सो हातूंत जर तांणी योगा कडेन चड लक्ष दीत जाल्यार बरें जातलें. प्लस ह्याय फिजिकल एज्युकेशन टिचराक चडशे जाण भितर योगाचे ट्रेंड अशे नात. तांणी BPEd or MPEd अशी डिग्री घेतिल्ल्यो आसात, पण तांणी स्पेशलायज योगा खातीर जे आयुष मंत्रालयाचे YCB लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 असे जे कोर्सीस आसा ते तांणी पास जावंक जाय. फॉर एग्जाम्पल YCB लेवल 1 ही एग्जाम हांव पास जाला. तशेंच हांवें अंबिका योग कुटीर, तशेंच पतंजली, टिचर्स ट्रेनिंग, अशे डिफरंट ईशा योगा, अशे खूब हांवें म्हजे कडेन सर्टिफिकेट्स आसात. सो अशें तांणी घेवपा जाय जाल्यारूच ते आमकां भुरग्यांक हांगा लागीं हाडूं शकतले. ना, ताका लागून म्हणटा हांव की आतां गव्हर्मेंटान एक सारको प्लॅन करूनच, म्हळ्यार जर अशें ट्रेनींग जाय जाल्यार तांकां आमी आतां NCERT जेन्ना लावपाचें स्टार्ट केलें तेन्ना टिचरांक ट्रेन केलें न्ही, तांकां ट्रेनींग नाशिल्लें तांकां ट्रेनींग दिलें. बरोबर. तशें ट्रेनींग जर तुका योग जर आतां योगाची जर हे पावोवपाक जाय जाल्यार तशें ट्रेन करप शक्य ना. किंवा तुजे ट्रेनर धाडून, तुजे म्हणजे हांव गव्हर्मेंटाचे ट्रेनर धाडून पयलीं फिजिकल एज्युकेशन टिचर्स आसता ताका म्हणजे थंय तुका जेन्ना आमचे 5वेक 6वेक स्टार्ट करताले तेन्ना तुका सामकें कितें हायेस्ट रँकाचो हें नाका आसतालें, तांकां फक्त बेजिक्स अशें. सो बेजिक्स करपा खातीर अशें हे इतलें ट्रेनींग इतलो व्हडले कोर्सीस करपाक जाय असलेंय ना. ट्रेंड जर हे धाडले आमचे प्रशिक्षक धाडले स्कुला भितर आनी तांणी ट्रेन कोणा करपाचें फिजिकल एज्युकेशन. आनी एक म्हणटा करिकुलम जेन्ना आमी हें करतात तेन्ना तातूंतच भितर अमके वरां जशें आमी आतां सामाजीक ताका ज्ञान वाडोवपा खातीर नवे हातूंत भितर तांणे मार्केटाक वचपाक जाय, मागीर ते कल्चरल हे ताणें वचून करपाक जाय. थंय तांकां असायनमेंट दिल्ले आसतात, फोटो काडून ते कसो जाला ते सगळे घालून हें करपाक जाय. तशें हांगा योगा हातूंत भितर हें करप शक्य ना काय म्हणून? डेफिनेटली शक्य आसा, पण वेर देर इज अ विल देर इज अ वे अशें म्हणटात. आनी हे प्रत्येक शाळेचो मुख्याध्यापक ते बसयतना ताणें एडजस्ट करूं शकता. फॉर एग्जाम्पल हांव प्रिंसिपल जेन्ना आशिल्लो तेन्ना इंटरनॅशनल योगा डे हो सेलेब्रेशन म्हणजे एक दीस नासतालें. इंटरनॅशनल योगा डे हांव म्हज्या हायर सेकंडरीन 21 दिसाचो करतालो. कारण 21 जून 1 तारखेकूच म्हणजे इंटरनॅशनल योगा डे सुरू जातालो. म्हणजे तातूंत आमचे खूब वेरायटी आमी थंय दिताले. कारण तांकां कितलेशे जाणांक ब्रेस्ट स्क्रिनींग आसतालें, कितले म्हणजे सूर्य नमस्कार हायेस्ट घातिल्लो गोंयानूच आसा. कारण पंकज नमशीकार म्हणून, सो पंकज सायनीकर ताका एक दीस हाडलो हांवें. तशेंच आमचे पतंजलीची कितलीशीच टीम आसा, मसाज करपी आसात, तशेंच सूर्य नमस्कार बरे घालून दाखोवपी आसात. तांकां सगळ्यांक हांवें हाडून प्रत्येक दिसा एकल्याक इनवॉल्व करून तांकां आमी 21 दिसाचो हांवें थंय प्रोग्राम केलो. सो असो जर इनिशिएटीव प्रत्येक हेडमास्टर किंवा एक प्रत्येक प्रिंसिपल त्या स्कुलांतलो जर घेवं शकता, ह्या करिकुलमान म्हाका दिसता बसोवपा व्हडलो कांय आडमेळी येवची ना. फिजिकल एज्युकेशन टिचराची शाळा जर 8 सुरू जाता, ताणें एक अर्दवर पयलीं भुरग्यांक आफोवन ती क्लास घेवपा जाता. आठवड्यांतल्यान एकदां वचपाक गेल्यार पुरो जाता, परफेक्ट. आनी इजिली एडजस्टमेंट जाता. सो तुका ते गव्हर्मेंट सांगतलो आनी मागीर करतलो अशें ना. प्रत्येक प्रिंसिपलान किंवा हेडमास्टरान ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खांद्यार घेवची
आनी योगा म्हणटा तें सायन्स, एक व्हडलें सायन्स तें भुरग्यांक पर्यंत पावोवचें आनी तांकां भुरग्यांक त्या योगा बद्दल रुची निर्माण करची, आवड निर्माण करची. आनी योगा जर तो भुरगो ल्हानपणानूच शिकलो जाल्यार तो इतलो इमोशनली आनी मेंटली आनी फिजिकली स्ट्रॉंग जातलो की तो भुरगो केन्नाच एक डिप्रेशनान वचचो ना, केन्ना सुसायड आतां कितलेशेच भुरगे करता. वायट दिसता म्हाका, कारण तो भुरगो इमोशनली स्ट्रॉंग ना म्हणून तो सुसायड करता. इमोशनली कित्याक स्ट्रॉंग ना, ताजे भितर ताजें मायंडूच स्ट्रॉंग ना. मायंड स्ट्रॉंग कशें जातलें, तो इमोशनली किंवा स्पिरिच्युअली स्ट्रॉंग आसपा जाय. आनी योगा करूं शकता हें, आनी योगा इज युनियन ऑफ बॉडी एंड मायंड. ओके सर, म्हाका एक हें करपा जाय. तुवें भुरग्यांनी हातूंत भितर स्कुलाच्या भुरग्यांनी हातूंत आमच्या योगाचे भितर एट्रॅक्ट जावपाक जाय. म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार हो आमचो आंतरराष्ट्रीय डे फकत एक दिसाचो इव्हेंट जायनासतना इट शूड बी 365 डेज इव्हेंट जावपाक जाय. म्हाका एक तुका प्रश्न विचारपाक जाय की योग सुरू करपा खातीर अमकीच एक एज जावपाक जाय अशें बी कितें आसा? पळय, एक तूं ल्हान 1 वर्साच्या भुरग्यान तूं ताका योगा शिकोवन कसो म्हणून करतलो तो? इट इज नॉट पॉसिबल. एक भुरगे 5 वर्साचे जाले काय ताका थोडे प्राणायाम कर रे बाबा, भस्त्रिका कॅन बी इजिली डन, अशें श्वास घे, अशें श्वास घे, अशें ताका सांगपा जाता. पण भुरगो जेन्ना एक 12 किंवा 13 वर्साचो जाता तेन्ना तुवें तांचे भितर ते योगाचें ज्ञान तुका दिवपा मेळटा ताका भुरग्याक. पण ताज्या खातीर पेरंट्सांनी पयलीं योगा करपा जाय. पेरंट्सांनी एक तांकां भुरगे पेरंट्साक सगळे वॉच करीत आसता हो कितें करता. पेरंटूच जर लेट उठता आनी तूं योगा कर रे, तूं सूर्य नमस्कार कर रे, अशें जायना. ओके, म्हणटकीर सो हे कल्चर पयलीं म्हणटा ते पेरंट्सांनी इम्बायब करून घेवचें पडटा आनी मागीर ते आपल्या भुरग्याक दिवचे पडटा. हय हय हय. पळय कितें आसता की अशें म्हणटात की यू कॅनॉट प्रीच अनलेस अँड अंटील यू प्रूव. तूं पयलीं प्रूव कर की तूं योगा करता. पळय, फॉर एग्जाम्पल विश्वनाथ स्वार हो मनीस गेली साबार 30 इयर्स प्लस, त्या 30 वर्सां सुद्दां प्रत्येक दिसा योगा करता. खंयच्याच दिसा योगा शिकले ना, सोडलो ना. आनी एक दीस जर योगा केलो ना जाल्यार आय पनीश माय सेल्फ, हांव म्हाकाच पनीश करता, हांव तेचो च्या घेना. ओके, म्हणजे कितें जोर आयल्लो आसूं नाल्यार कितें आसूं, थंय लेह लडाखाक गेल्लो थंय सुद्दां आमी केला. खंय एक्स्ट्रीम क्लायमेट खंय वच, तुवें एक जर तुज्यान शक्य जालें ना एक वर करपाचो, अर्द वर कर, 15 मिनटां कर, पण कर. थोडे बेजीक जी कपालभाती आसा, थोडे प्राणायाम आसा, थोडी ब्रह्ममुद्रा म्हणजे नॅक एक्सरसायजीस जे तुका जाय ते कर. ताका 1000 वयर आसना आसा, कोण सांगता तुका 1000 वयर आसना करपाक म्हणून? तुका बाय फाट दुखता, तूं धनुरासन कर, भुजंगासन कर, पुरो. देर इज नथींग लायक दॅट. तुवें ती सगळी आसना करपाक, सगळे प्राणायाम करपाक अशें खंय बरयलां? तुका जें कितें जाय तूं तेंच कर, तूं सगळें करपाक बसनाका. आनी हे योगा हे कॉम्पिटिशन न्हय. तो करता, तो 100 सूर्य नमस्कार करता म्हणून हांवूय 100 सूर्य नमस्कार, हे कंप्लिटली रॉंग. तूं आतां म्हणलां पळय तुका जाय तें कर म्हणून, म्हाका अमकेंच जाय, हे जर कॉमन मॅनाक जर कळपाक जाय जाल्यार ताका खंय वचपाक जाय? सुशांत, पळय, योगा हो टीव्हीक पळोवन किंवा सोशल मिडियाचेर पळोवन म्हाका तेंच आशिल्लें की आतां एक अशें जाता की योगाचो आतां इतलो उदो म्हणटा चलत आसा. ते तूं म्हणटा अशें फाटले 10 वर्सांचे पयले आनी आतां पयले जाल्यार वास्ट तूं म्हणटा बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया आनी बाकीच्या हाका लागून वास्ट जालें. आनी लोक आतां सगळे म्हणजे आतां इवन रांदप बसून म्हाका दिसता रांदप हे यूट्यूब पळोवन रांदप शिकतात. बरोबर. तसोच आतां योगूय बी योगाचे हे आसा ते यूट्यूब पळोवन शिकपाक लागल्यात. सो हातूंत सायंटिफिकली हे कितलें सारकें काय म्हणून? सुशांत, म्हाका मरे ह्या लोकांची कीव दिसता. म्हजेच कितलेशेच फ्रेंड ना थंय आनी कोण येतलो तुज्या योगा क्लासीक? आमी ते युट्यूबाचेर रेशा मोबायलाचेर तो सांगता आनी थंय हजारांनी तो फी चार्ज करता आनी ताजे कडल्यान ती योगा शिकतात. म्हाका जाल्यार हें कशेंच पटना, रुचना. ओके, कोवीड टायमार आमी एकमेकांक मेळनाशिल्ले तेन्ना आमी हो यूज करताले, इट इज फायन. पण तुका जर खरोच योगा परफेक्ट शिकपा जाय तुवें ते प्रॉपरली ट्रेन्ड मनशा कडेन वचप. ओके, जो ट्रेन ताजी ऑथेंटिसिटी पळयात, ताजे कडेन कितें ताजे कडेन डिग्री आसा, ताजे कडेन ह्यो डिग्री व्हॅलीड आसा काय ना, काय बेश्टेच त्यो खंय तरी झेरॉक्स सेंटरान वचून हाडिल्ल्यो आसात. हे तुमी जे आयुष मंत्रालयान सर्टिफायड आसात त्योच
डिग्री जर तेजे कडेन आसा जाल्यार तुमी बिंदास्त त्या मनशा कडेन चला. कारण साद्यो साद्यो गजाली ज्यो हांवें युट्यूबार ते पळयलां कशें करतात ते, तो डायरेक्टली सांगता कपालभाती कर. अरे कपालभाती करतना सगळ्यात पयलीं तुवें मूळ बंद म्हणटा तो लायलेलो आसपा जाय, तो सांगना तो. तशेंच तुवें लंगोटी बांदपा जाय आनी बायलांनी हांगा कमरेक एक पट्टो बांदचो पडटा, कारण बायलांचे हांगा उदर हें आसता न्ही, ते वीक आसतात हांगा पार्ट. ह्यो थोड्यो गजाली प्लस ताणें कोणाक करपा जायना हें काय सांगना तो. करो कपालभाती म्हणटा तो, अशें अशें करा हें करा, सगळे जाण करता, तोय करता. कोणाक करपाक जायना, खंयचे कोणे जर केले जाल्यार ताका वायट जावपाक शकता. न्ही सादी गजाल म्हळ्यार कपालभाती जे हाय ब्लड प्रेशर कोण आसता न्ही तांणी सामकी मॉडरेटली करची. सगळे जाण जी कपालभाती करता तशें करचें न्ही, ताचें ब्लड प्रेशर आनी हाय जातलें. एक एक्झाम्पल, आतां बॅकवर्ड बेंडिंग सगळे जाण तूं करता हांवूय करता, पण बॅकवर्ड बेंडिंग तुका जर हर्निया आसा तूं आनी त्रासां पडटा. ओके. फॉरवर्ड बेंडिंग तुजे फाटी कोणाक कितें तरी प्रॉब्लेम जाला, स्लीप डिस्क जाला कितें जाला, आनी तो इंस्ट्रक्टर सांगता तुका पादहस्तासन कर किंवा सकल फॉरवर्ड बेंडिंग कर, तुका तें पॉयझन आनी सामकें इरिपेरेबल डॅमेज जातली. आनी तो हेड स्टँड म्हणून दाखयता. हेड स्टँड म्हणजे शीर्षासन, ताका हेड स्टँड म्हणटात. शीर्षासन जर तुका विदावट प्रॅक्टीस करत, शीर्षासनाच्या फायद्या परस नुकसाण भरपूर आसा. म्हजे कडेन कितलेशेच मनीस आयिल्ले आसा, विथ प्रूफ आय कॅन टेल यू. ह्या मनशाक डायरेक्ट शीर्षासन घालपाक गेले, तांकां स्पॉन्डलायटीस डेव्हलप केली आनी मागीर इतले वर्स्ट प्रॉब्लेम जाले, तांकां घुंवळ येवपाक लागली, वर्टिगो जालो, कारण हांगा कितें तरी प्रॉब्लेम जालो तांचो मानीक. सडनली मान हे फुल्ल शरिराचें वजन घेवं शकना विदावट प्रॅक्टीस. यू रिक्वायर द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर देर. ह्यो बारीक बारीक तुका गजाली ते समजनात आनी ते थंय वचपाक वाज येता सेंटरान, म्हणून ते ऑनलायन शिकतात. हांव जाल्यार म्हाका जाल्यार करपाक जाल्यार म्हाका दिसता गांवांनी अशी सेंटरां आसची पडली ना, तितले आसात काय म्हणना. गांवांनी सेंटरां हांव एटलिस्ट तुका सांगता की शारांनी ही सेंटरां आसात. आनी शारांनी गांवांतल्या लोकांनी शारांनी शिकचें, तो कोर्स शिकचो इंस्ट्रक्टरा कडल्यान, प्रॉपर इंस्ट्रक्टरा कडल्यान, आनी मागीर घरा प्रॅक्टीस करची. भितर कांय फरक ताजे परसय अशें जावपाक शकना की हांव उदर म्हणटा तशें जर आमच्या शिक्षण खात्यान किंवा जर आमचे गव्हर्मेंटान एक जर प्रोग्रामच केलो, जशे आमचे लायब्ररीची जी चळवळ आसा ती गव्हर्मेंटान आपली एक स्कीम काडून गांवांनी पावयली. गांवांनी आपल्यो लायब्ररीज उक्ती केल्यो, लोकय येवपाक लागले. सेम प्रोसिजर हांगा करप शक्य ना का म्हणून सेम मेथड हांगा वापरप शक्य ना. सुशांत, हांवें अशें आयकलां, आय एम नॉट व्हेरी शुअर, की प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे गांवांत आसा थंय खंय गव्हर्मेंटाचो एक योगा इंस्ट्रक्टर थंय येता. ओके. सो हाजो ऑथेंटिकेशन म्हाका कांय खबर ना, कारण म्हाकाय बी कोण थंय वचून योगा शिकिल्ले अशें कांय लक्षान येना. पण जे आयुर्वेदीक डॉक्टर थंय आसात ते मात वीकली वन्स ऑर ट्वायस कितें येतात, तांचे कडेन लोक वतात. ओके. पण योगा बद्दल थंय वचून तांचे कडेन शिकिल्ले बी म्हाका कांय खबर ना, पण म्हाका दिसता ऑन पेपर इट इज देर. ओके. अशें दिसता म्हाका. दुसरें म्हाका आनीक एक जाय. आतां तुवें म्हणलें, हांवें विचारलें तुका की खंयचे हेजेर स्टार्ट करप बरो काय म्हणून. हय. आनीक हें की आतां कितें जाता की आमची सद्याची जर लायफस्टायल पळयली जाल्यार आमकां तूं म्हणटा अशें योगा बिगा पळय रे मागीर पळोवया, आमगे सद्याक जें कितें आसा दिसाचें तें आमी करून काडया अशें म्हणटा. आनी मागीर एकदां कितें जाता की मागीर कितें तरी तूं म्हणटा अशें कितें व्याधी जातात, मागीर ताका दिसता आपूण योगा करया म्हणून. सो अशें करपाक म्हणजे म्हाका जर एक 60 वर्साच्या मनशाक ताणें 60 वर्साच्या पयलीं कांयच करूंक ना, ताका दिसलें की योगा करया, योगा स्टार्ट करया, करप शक्य आसा काय म्हणून. पळय, ह्या जगान अशक्य गोष्ट अशी खंयचीच ना. एवरी लॉक हॅज अ की, एवरी प्रॉब्लेम हॅज अ सोल्युशन. पळय, हे मरे ह्या तुफाना भितर, ह्या जिणेच्या तुफाना भितर जो बरो नॅविगेटर आसा न्ही तोच तारू शकता. ओके. आतां बरो नॅविगेटर जर जातलो जाल्यार तूं पयलीं फिजिकली, मेंटली आनी तुगेलो स्पिरिच्युअली आनी इमोशनली स्ट्रॉंग आसपाक जाय. आतां तूं स्ट्रॉंग कसो जातलो? बाय डुईंग दीस योगा, मेडिटेशन, हें करून स्ट्रॉंग जातलो. हांव कित्याक प्रपोज करता काय आय एम द प्रमोटर ऑफ दीस सायन्स. आतां ताजे दुसरेंय आसूं शकता, तो खंय तरी जिमान वता किंवा तर आपले बॉडीची कॅर घेता, हे दुसरे आसता, स्विमिंगा वता थोडे जाण, आनी दे आर फीट अँड हेल्थी.
पण म्हाका अशें फ्रँक मत की ते फिजिओथेरपी करता आनी कितें कितें करता भितर तुजी न्ही मसल्स आनी हें सगळें स्ट्रॉंग जाता, पण तुका हाची आंतरीक तुगेलो जो लायफ फोर्स आसता न्ही तो डिप्लीट जाता. योगान डिप्लीट जायना, लायफ फोर्स इन्क्रीजीस. ओके. आणि तुजो प्रश्न आशिल्लो की 60 वर्सांचो मनीस 60 सुरू करपाक 60चेर सुरू करूं शकता. देर इज नो इश्यूज. म्हजे कडेन कितलीशीच एग्जाम्पल आसात. हांगा रिटायर जातकीर ताका कितें तरी प्रॉब्लेम जाता हार्टाचो कितें हें, तो मेडिसिन घेता, बायपास करता सगळें आनी मागीर आमचे कडेन येता. आनी ताका मुखावयलो आनी कितें स्ट्रोक येवचो न्ही किंवा मुखावयले ताजें लायफ सुरळीत जावचें, ऑफकोर्स विथ टॅबलेट्स. कारण एकदां बायपास केल्लो मनीस ताका टॅबलेट घेवच्योच पडटा. की ताणें मुखावयलें आनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन जर जावचें न्ही जाल्यार ताका आमी योगा त्या एजीचेर सुद्दां करपा जाता आनी ही कॅन रियली रिकवर व्हेरी फास्ट. एक्झाम्पल्स बी आसा तुजे कडेन? एग्जाम्पल भरपूर आसात. अशें जे कोणाक कितले जाण आमचे कडेन येता तांकां आर्थरायटीस जाता, नी पेन जाता आनी तांकां नी रिप्लेसमेंट म्हणून दोतोर सांगता, किंवा तांकां आनी कितें भितर इंजेक्शन करून ते फ्लुईड घालता आनी अशें सांगता आनी ते तयार नासतात, ते आमचे कडेन येतात योगा कडेन. सो तांकां आमी तुमची लायफस्टायल हळू हळू चेंज करपा लायतात. लायफस्टायल चेंज करपा म्हळ्यार कितें की तांणी सकाळी दनपारां सांजचें बिफोर फूड आनी तिनी वेळार तांणी प्राणायाम भरपूर करचो अशें आमी तांकां सांगतात. तशेंच आमी तांकां थोडे फिजिओथेरपी म्हणजे थोडे एक्सरसायजीस दितात तांकां, थोडी आसनां सांगतात तांकां. सो ती आसनां करून कितें व्हेरी सिंपल. आतां एक कोणाक नी पेन जाली, आमी ताका हे थाय मसल्स आसात, आमची जांगडां जी आसात, आतां थाय मसल जांगडा स्ट्रॉंग करपा खातीर आमी ताका आसनां सांगतात. ही आसनां कर. तातूंत कितें जाता कारण नी प्रॉब्लेम म्हळ्यार हांगा नासता तो प्रॉब्लेम आसता ते जांगडांनी. हे मसल वीक पडले म्हणजे तुगेले नी वीक जाले, अशें आसता तें. सो हो प्रॉपर जो कोण योगा जाणा, प्रॉपर जो योगा बद्दल गायडन्स करूं शकता, होच मनीस हें दिवं शकता. म्हणजे इवन 60 वर्साचेर सुद्दां जर तुका एक हांवें एग्जाम्पल दिलें नी पेनाचें, म्हणजे खंयचें कितेंय जर दुयेंस जालें न्ही, ताणें जर कंटिन्युअस प्राणायाम केलो, कंटिन्युअस ताणें थोडी ती आसनां जी घालपा जाय ती केली आनी मेडिटेशन जर केलें, सगळे प्रॉब्लेम तुका सुशांत खबर आसा, सगळे प्रॉब्लेम्स हे रूट कॉज म्हणजे स्ट्रेस. आमकां हे स्ट्रेस सगळो वाडिल्लो आसा आनी स्ट्रेस सगळ्यांक आसा. इवन जो केजीन जो भुरगो वता न्ही ताकाय स्ट्रेस आसा, ताजे बॅग येदें व्हडलें आसता, सगळ्यांक स्ट्रेस आसता. म्हणजे जाल्ल्या भुरग्याकूय जो स्कुलान भुरगो वता ताकाय स्ट्रेस आसता, जो मरणाच्या देगेर आसता ताकाय स्ट्रेस आसता. पण हो स्ट्रेस न्ही मॅनेज करपा खातीर आमचे कडेन एक बरी एक टॅक्नीक आसा, आमी ताका प्रत्याहारा म्हणटा. प्रत्याहारान आमी कितें करता, मेंटल स्विच आमी डेव्हलप करतात. सो स्विच ऑफ स्विच ऑन आमी केलो, वी आर आउट ऑफ दॅट. प्रत्याहारा म्हणजे कितें, आमी इंग्लिशीन जर तुका सांगतलो जाल्यार विड्रॉवल ऑफ डॉमिनन्स ऑफ द मायंड फ्रॉम द अटॅक्स ऑफ ऑल द सेन्सीस. ओके. सगळे सेन्स आसा न्ही, जसो एक तुगेलो एक कासव जसो अटॅक जावपाक गेलो तो कशें विड्रॉ करता, तशेंच आमी जर हो प्रत्याहारा ही जर टॅक्नीक शिकली, इट्स अ ब्युटिफूल टॅक्नीक. हातूंत तूं इमोशनली स्ट्रॉंग जावं शकता, तूं मेंटली स्ट्रॉंग जावं शकता आनी तूं असले नाका आशिल्ली कामां करचो ना. सुसायड आनी तुगेले डिप्रेशनान वचप, न्हीद पडप ना, इन्झोमिया. आतां सद्याच्या समाजांतलो एक प्रॉब्लेम म्हणटा तो ड्रग्साचे घेवप वाडपाक लागला, अल्कोहोलिझम वाडपाक लागला, बाकीचे व्यसनां आसात ती वाडपाक लागल्यात. योगा कॅन कंट्रोल दीस काय म्हणून हे जे अल्कोहोलिझम जे वाडपाक लागला, ड्रग्स वाडपाक लागला, तशेंच आनी एक सिरियस प्रॉब्लेम हांव तुमकां सांगता, मोबायल एडिक्ट जाल्यात लोक. म्हजे कडेन एटलिस्ट 10 ते 15 पेरंट्स हांगा आयिल्ले जांचे 3 वर्सां तो एसएससीक भुरगो बसलो ना. म्हाका सामकें कलकल्लें. म्हणजे हांव ताका हेल्प करपाक गेलो आनी ताका सांगलें अशें तो कसो भुरगो रेडी ना. मागीर ताका हांव हळू हळू म्हजे योगा कॅम्प्साक घेवन म्हाका मदत कर म्हण सांगलें, यू डोंट अटेंड. पण ताका हळू हळू तो भुरगो आतां तयार जाला एसएससीक ओपन स्कुलाक बसपाक. सो ड्रग्स हे आनी बाकीची जी व्यसनां लागता हातूंत कितें जाता की आमचे घरांतले खंय तरी संस्कार आमचे चुकता.
हे संस्कार तांचेर पयलींच पडपाक जाय. ते संस्कार म्हळ्यार तांकां एक बरी गजाल कितें तें सांगप, ह्यो बऱ्यो गजाली ह्यो आपणाय. फॉर एग्जाम्पल म्हाका एक एग्जाम्पल तुमकां बरें दिता की ल्हानपणान आमकां आवय बापायन जेन्ना ब्रश करपा लायले तेन्ना आमी हांगा धांवताले थंय धांवताले आनी आमी हेट करताले ते ब्रश करपाक. पण आज सुशांत जर तुका सांगत सुशांत फाल्यां ब्रश करपाचें ना म्हणून, वूड यू एग्री फॉर दॅट? म्हणजे हातूंत कितें आसा की बऱ्यो गजाली आपणावपाक मातसो टायम वता, पण एकदां जर आपणायल्यो न्ही त्यो सुटनात. म्हणून हे बी तूं आतां जे ड्रग्साचे बी उरयलें, जर हे संस्कार जर योगीक संस्कार पडत, आपले आवय बापूय काय ड्रग घेनात, आपले आवय बापूय अशे अशे बरे आसात, आपले आवय बापूय विचारसरणी आनी सगळ्यांनी फॅमिलीन जर योग बरोबर करत न्ही ते बॉन्डिंग उरता. त्या भितरल्यान एक सर्कलशें जाता, तें एक लक्ष्मण रेशा म्हणटा तशी जाता ती, आनी तातूंतल्यान तो भुरगो भायर सरपाक पळयना. पण हे बेजिकली कितें जालां की हे आमचे कडेन ग्रुपान किंवा एक फॅमिलीन बरोबर योगा करप हे आमी आतां शेणल्यात, कोण करनात तशें. आता तुका ही आमी चर्चा थांबयता आसतना तुका एक लास्ट क्वेश्चन करता जो हांवें सुरवातेकय केला. एक आमी कितलोय आमी आतां युट्यूबाचेर प्रचार जावं आनी कितेंय जावं बाकीचेंय जावं, योगा इंटरनॅशनल योगा डे इज जस्ट इव्हेंट जाल्लो आसा. ती अजून कल्चर जावंक ना. स्पेशली गोंयची तरी परिस्थिती पळयल्यार तो जो कल्चर जावपाक आशिल्लो 11 वर्सां जेन्ना योगा डे तेन्ना आतां तो कल्चराक बदलपाक आशिल्लो, कल्चर जावंक ना. हो अजुनूय की आज सरकारी अधिकारी किंवा हातूंतल्यान इतलेच आमी इतलो रिकॉर्ड केलो, नॅशनल रिकॉर्ड केलो. हे आतां हो योगा डे म्हणटा तो फकत नॅशनल रिकॉर्ड्स किंवा इंटरनॅशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड करपा पुरतोच मर्यादीत उरला. हो असो जायनासतना इव्हेंट कल्चराक जर आमचे दिसाचे सदांचे हातूंत भितर जर कन्वर्ट करतले तर सिरियसली गव्हर्मेंट किंवा समाज किंवा बाकीच्यो ज्यो हे आसा तांणी करपाक कितें जाय? सी एक्चुली गव्हर्मेंट सगळे आपले स्टेप्स घेता, ते इन्स्ट्रक्टर घालतात, तुवें करात म्हणून सांगता. इंग्लिशेन एक म्हण आहा न्ही, यू कॅन टेक हॉर्स टू द वॉटर पण यू कॅनॉट मेक हिम ड्रिंक वॉटर. ओके. सो हीच म्हण सगळ्यांक एप्लाय जाता की एक्चुली हे प्रत्येकाक भितरल्यान दिसपा जाय की हे फक्त सेलेब्रेशन एका दिसा खातीर न्हय, ते फोटो काडपाक न्हय. एक खरेंच एक चिडेची गजाल म्हणटा ते फक्त एक आपूण योगा अटेंड केलो म्हणून अशें फाटल्यान एक पोस्टर धरतात आनी ताजे फोटो मारून मागीर ते अपलोड करतात. सो म्हाका ते खूब त्रास जाता म्हाका हे जर पळयत जाल्यार. तुवें थंय प्रॉपर तुगेलें वर्कशॉप घेवपा जाय, प्रॉपर तुका तूं सगळ्या जगांक फोटो शकता, तूं तुका फोटो शकना न्ही. जाल्यार तुका दुयेंस जालो जाल्यार यू आर रिस्पॉन्सिबल. तुजो तो आमी बिलीव इन द थियरी ऑफ कर्मा, हे वायट कर्म तूं करता तें आनी हे कार्मीक अकावंट तुगेलो बिगडटा हातून. आनी तुका तुजें हाजें कार्मीक अकावंटाचें फळ तुका आतांच मेळटलें, तुका कितें तरी कितें दुयेंसां जातलें. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल सांगता, आनी असले मनीस जे करतात न्ही ते स्लोली न्ही ते मेंटली स्ट्रॉंग नासतात, ते स्लोली डिप्रेशनान वतात. आनी हे असले डिप्रेशनांतलो मनीस जो नेगेटीव थिंकींग करपाक लागतात, ते नेगेटीव थिंकींग मनीस हे ताकाय वायट, बाकीच्या सगळ्या समाजाकूय वायट, समाजाची कीड ती. आनी तातूंत कितें जाता, ह्या असल्या मनशांक 101% 3 ते 6 म्हयन्या भितर तांकां गंभीर दुयेंस जावंकूच जाय असल्या मनशा कडेन. योगान तुका पॉझिटीव करता मनीस, तुका तुगेली विचारसरणी बदलता. पळय आज हांव सकाळच्यान 4:30 आमी लागल्यात. आज हो तुगेलो हो इंटरव्यू म्हगेलो 7वे तुगेलो एक प्रोजेक्ट म्हगेलो आनी हाज्या नंतरूय म्हगेले 3 आसात. ओके. आय एम 62 years old. हांव रिटायर्ड मनीस एक, पण आय कीप ऑन गोईंग. म्हाका कांय दिसना, कारण म्हाका हातून आवड आसा. म्हजो थिंकींग एटिट्यूड म्हगेलो पॉझिटीव आसा. हें कितें तरी हांव करता तें समाजा खातीर करता, बरें करता. हय. सो ह्याच आमी नोटाचेर ही आमची चर्चा थांबयतात. एक म्हणटा ते विश्वनाथ स्वरान सांगलें तशें की आतां तूं घोड्याक उदका माऱ्याक व्हरपाक सोदतलो, उदक पिवपाक जाय तें घोड्यानूच पिवचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता आतां ते आमी फकत हो आंतरराष्ट्रीय योग दीस म्हणटा तो फकत आमचे देशाचें नांव फुडें काडपाक किंवा आमचो रिकॉर्ड एक तयार करपाक
किंवा राज्यान इतले एका दिसाक इतले लोकांनी योगा केलो हे दाखोवपा खातीर ताचो वापर न जावचे स्वता सुदारपाक लागून आमी ही जी योग संस्कृती आसा ती कशी आपणावप शक्य आसा ताजेर विचार करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आयचे सारको दीस आयज जो दीस आयज साकून जर हो लोकांनी संकल्प केलो जाल्यार म्हाका दिसता की 12वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस येता म्हणल्यार कितलेशेच चेंज जावपाक शकता. सो आमी ह्याच पॉझिटिव्ह नोटाचेर ही चर्चा हांगा थांबयतात. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आनी आमगे सगळे पळोवपी आसात तांकां देव बरें करूं. पळयता टीव्ही.